हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. आयज हांवें आयकलां की गुजरात कोर्टान राहुल गांधीक खंय 2 वर्सांची सजा मारल्या, इम्प्रिजनमेंट, बिकॉज एक कमेंट तेणें केल्लो म्हणून विथ रिस्पेक्ट टू मोदी. तें बरें आसा, तें थंय दवरया. आय विल नॉट थ्रो एनी एस्पिरेशन ऑन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट. पूण हांव म्हणटा हे कायदे बीजेपी गव्हर्मेंटाक 2 आनी 3 स्टेटींनी वेगळे वेगळे काय? कित्याक ह्या जजमेंटा प्रमाणे ते म्हणटात इट इज रिटन इन द एक्ट दॅट इन एनी पर्सन हू इज कन्विक्टेड फॉर 2 years ऑटोमॅटिकली लुजीस हीज मेंबरशीप म्हणटात ते. जाल्यार हांव म्हणटा चल तें डिबेटेबल आसा. हो मुद्दो आतां म्हाज्या मनान आयला. आमी तो ओल्ड गोवा पळय इल्लिगल बंगलो आसा थंय कनेक्ट करून पळोवया. ESI एक्ट जावं, TCP एक्ट जावं, पंचायत एक्ट, हांगा क्लियरली बरयलां जरी तर कोणेंय गडबड घोटाळा केलो जाल्यार ही सीजीस टू बिकम द ओनर ऑर इट इज इलिगली आनी फ्रॉड म्हणून तो डिमॉलिश जावपाक जाय आसलो. पूण तरी पण आमच्या जाणवायेच्या जुईजान गोंयांत तरी पूण ताका नॅचरल जस्टीस दिवंक ना म्हणून, बिकॉज द प्रोसिजर वॉज नॉट फॉलोड म्हणून ताका तो जजमेंट पळय दिल्लें डिमॉलिशनाचें तें तेणें क्वश केलें. जाल्यार हांव म्हणटा सेंटेन्सिंग राहुल गांधी इन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years ही एक गोष्टी, पण ऑटोमॅटिकली ताका एक एमपीचो भायर मारप विदाउट फॉलोईंग द नॅचरल जस्टीस प्रोसेस, थंय हे कशें बसता काय? जाल्यार थंय नॅचरल जस्टीस लागोंक ना ताका एज एन MP. सो ताका एक से दिवपाक जाय आसलें न्ही, ताका शोकत नोटीस दिवपाक जाय आसलो, बाबा तुका आमी एमपीचो भायर मारतात, डू यू हॅव एनीथींग टू से म्हणून. जाल्यार थंय कित्याक दिवंक ना काय? तर म्हाका दिसता आमचो गोंयचो पळय जुईज आसा हो चड बुदवंत आनी चड जाणवायेचो. जाल्यार हांव एकूच मागता सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान आमच्या असल्या जुईजांक प्रमोशन दिवन दिल्ली व्हरोन एडवायस दिवपाक तुमी तुमच्या बराबर दवरचो. कित्याक एका स्टेटीन होच बीजेपी गव्हर्मेंट एका भाशेचे कायदे मानता, दुसऱ्या स्टेटीन दुसऱ्या भाशेचे कायदे मानता, आपल्याक जाय तशे हाव ही वॉन्ट्स टू मेक द हनीमून ते तो करीत रावतात. तो ताका लागून हांव मागता हेजेर लक्ष दिवचें आनी कांयच्या काय करून कोणाक मेवता तेमकां तितल्याकूय धरून भितर उडय नाकात तुमचेर आवाज उबारतात म्हणून. देव बरें करूं.